नमस्कार. हांव वैष्णवी रायकर. म्हजो विशय आसा होवयांतल्यान दिसपी भावनीक अस्तुरी. लोकवेदाचें नातें लोकांचे जिणे कडेन आनी तांच्या मानसिकते कडेन घट्ट जोडिल्लें आसा. तांचे अणभव, उमाळे, भावना लोकवेदांत एकरूप आसात. लोकवेदांत जायते प्रकार आमकां पळोवंक मेळटात, जशें धालो, फुगडी, होवयो. पूण ज्या प्रकाराक लागून अस्तुरी प्रखरपणान सामकार येता ती लोकगितांक लागून. सैमगितां, संस्कार गितां, उत्सव गितां, श्रमगितां, नाच गितां, विधी गितां आल्लयो. हातूंत होवयो हो प्रकार खूब प्राचीन काळा सावन चालंत आसा. लग्नाक गावपी होवयो ह्यो लग्नविधी प्रमाणे गायतात. खरेपणान पळयलें जाल्यार लग्नगितांचो चडसो संबंद लोकजीण, लोकतत्वां, लोक उर्जा आनी लोकसंघर्श हाचे कडेन चड लागींचो आसा. लग्नगितांत यमक जुळून काव्यात्मक रितीन प्रसंगा वेळार अस्तुऱ्यो गायतात. जशें सुरवातेकच लग्नाक माटोव घालतना होवयाक सुरवात जाता ती अशी: खानार कुराडी खंय चल्ल्यो वावराडी, माटवा मेडी चंदनाच्यो. आमचो यजमानी गे गेल्या म्हापशा शारा, कागदा पावली घरा माटवा तुमी धरा. ओ ये शेमा माटव्याने मा काडा बेगीन, निलीच्या तोला गे सांगून धाडा मला, 1000 मारला आमच्या माटवाक. ओ ये शेमा माटवा बांदल्या आमच्या माटवाक. ओ ये शेमा माटवा बांदल्या आमच्या माटवाक. माटवाची मेळ पुरून नाल्ल फोडून लग्न कार्याक सुरवात जाता. नाल्ल फोडूनी 5 केली वळी, नाल्ल फोडूनी 5 केली वळी, सगळे देव वोवळी कार्य आरंभिला. माटवाच्या दारात घे तेलाचो डबो, माटवाच्या दारात घे तेलाचो डबो, मानाचो आमचो रवळनाथ, मानाचो आमचो रवळनाथ. माटवांत संतपणान उजवाड फांकारपी लामणदिव्याक पळोवन अस्तुऱ्याक होवयो गावपाची उर्बा मेळटा. एक म्हण काशे शिशे, एक म्हण कोळशे, एक म्हण काशे शिशे, एक म्हण कोळशे, दिवसो घडविला धरतरे मायेचे शाळी, दिवसो घडविला धरतरे मायेचे शाळी, दिवसो घडविला उंच उंच माळ्याचो, दिवसो घडविला उंच उंच माळ्याचो, शोभेच्या विणयाचो दिवसो घडविला, शोभेच्या विणयाचो दिवसो घडविला. अश्यो होवयो गायत अस्तुऱ्यो धर्तरेर दाते मांडटाल्यो. जसो माटोव 5 दीस पयलीं घालतात तशेंच 5 दीस पयलीं दाते मांडप जातालें आनी दाते दळटा तशें होवयाक नेट येतालो. येळे मुर्तान गे पिठा माना दाते, न्हवऱ्यान घडयला चाफे भांगराचे. येळे मुर्तान गे पिठा माना दाते, न्हवऱ्यान घडयला चाफे भांगराचे. दाते मांडून गे दात्या केल्या तिबे, दाते मांडून गे दात्या केल्या तिबे, सरस्वती उबी आमची कार्या लागी. दाते मांडून गे दात्या केल्या तिबे, दाते मांडून गे दात्या केल्या तिबे, मानाची उबी आमची कुंकळकान, मानाची उबी आमची कुंकळकान. कुंकळकानी माये गे जावूं नाका पयस, कुंकळकानी माये गे जावूं नाका पयस,
कदेल घेऊन बस आमच्या कार्यालागी, कदेल घेऊन बस आमच्या कार्यालागी. ओ ये पाना कुकळकानी माते आपल्या माना, ओ ये पाना कुकळकानी माते आपल्या माना. लग्न कार्याक खासा करून जेवण वेगळेंच आसतालें. ताका सामार भाजप जातालो. सामार भाजतना खूब रूच येवपा सारकें अशे तरेचें खाण जेवण जातालें. सामार भाजतना सुद्दां वस्तुऱ्यो उमेदीन गायताल्यो. सोन्याची कैल गे रुप्याची दाई, सोन्याची कैल गे रुप्याची दाई, सांबार बाजूक आपय आमच्या कामाक्षे माईक, सांबार बाजूक आपय आमच्या कामाक्षे माईक. पयलो विडो हाडा गे कामाक्षे माये धाडा, पयलो विडो हाडा गे कामाक्षे माये धाडा, पालकी धाडा तिका आपूण हाडा, पालकी धाडा तिका आपूण हाडा. दात्यार देवाक होरावणी केल्या उपरांत खरो रंग चडटा तो हळद विधीन. व्हंकल न्हवऱ्याक हळद चडले बगर लग्नाक सोबा येना. तशेंच अस्तुऱ्यांनी गायिल्ली हळद गायन कार्याक रंग भरता. पाऊस पडला मतियाचा, पाऊस पडला मतियाचा, एक पानी हळडुळी, दोन पानी हळडुळी, दोन पानी हळडुळी, हळद कोमा गेली. तीन पानी हळडुळी, तीन पानी हळडुळी, तीन पानी हळडुळी, हळद पाना गेली. चार पानी हळडुळी, चार पानी हळडुळी, चार पानी हळडुळी, हळद कुटा गेली. सोन्याची गे वाटी, सोन्याची गे वाटी, खोबऱ्याचे गे तेल, खोबऱ्याचे गे तेल, हळद वाटयाली. पाच जाणी सवाशिणी, पाच जाणी सवाशिणी, नवऱ्याक हळद चडयाली. पाच जाणी सवाशिणी, नवऱ्याक हळद चडयाली. अशें गायत लग्न कार्य प्रसन्न वातावरण भरता. लग्नाक नातें म्हत्वाचें आसता आनी तातूंतच भयणीचें नातें तर चडच म्हत्वाचें. भयण कोरो धरता. लग्नाक कोरो हो खूब गरजेचो. कोरो हो फकत करवलीच धरता आनी ती म्हणल्यार भयण. त्याच कोऱ्याचें नाण व्हंकलेक वा न्हवऱ्याक घालप जाता. हांगा भावनीक अस्तुऱ्यो नात्यांतलें आपलेपण होवयांनी गायतात. माळाच्यो मळशेणी, श्रीगंगेचे गे पाणी, माळाच्यो मळशेणी, श्रीगंगेचे गे पाणी, भयणीन हाडो गो तापयालो, भयणीन हाडो गो तापयालो. श्रीगंगेचे गे पाणी, चंदनाची गे काणी, श्रीगंगेचे गे पाणी, चंदनाची गे काणी, भयणीन भावाक पाणी तापयालो, भयणीन भावाक एक पाणी तापयालो. भावाची भयण भावा न्हाणयिता, भावाची भयण देवा न्हाणयिता. कोऱ्याचें पवित्र उदक व्हंकल न्हवऱ्याचेर पडले उपरांत फुडली विधी जाता ती घाणो भरप. 5 तरेचे कडधान्य बांयचेर धुवन सवाशीण बायलो घाणो काडटात. घाणो काडटकच अस्तुऱ्याच्या सुराचो मेळ जुळटा
आणि होवयो कानार पडटात. घाणो बरी लागे खाणये ते जाचा, घाणो भरी लागे खाणये ते जाचा, सुपातच घाणो उल्हासला. घाणो बरी लागे खाणये ते जाचा, सुपातच घाणो उल्हासला. ओ ये पाना, यो रे जाग्या देवा आपल्या माना. ओ ये पाना, यो रे जाग्या देवा आपल्या माना. घाणो भरी लागे खाणये ते जाचा, सुपातच घाणो उल्हासला. घाणो भरी लागे खाणये ते जाचा, सुपातच घाणो उल्हासला. ओ ये पाना, योगे कामाक्षी माये देवी आपल्या माना. ओ ये पाना, योगे कामाक्षे देवी आपल्या माना. लग्न कार्याक व्हंकल न्हवऱ्याचेर वायट बरी नदर आसता. तांचे कार्य बरें जावचें म्हूण निम उतरवप ही दिश्ट काडपाची विधी जाता. आरे आरे ओ निम्मा, आरे आरे ओ निम्मा, तूं आशिल्लो कोणा घरी, तूं आशिल्लो कोणा घरी, हांव आशिल्लो बाराय वर्सां या आनंदाद्यारी. हांव आशिल्लो बाराय वर्सां या आनंदादारी. आतां आयलो व्हंकले तुज्या मस्तकावरी, आतां आयलो व्हंकले तुज्या मस्तकावरी. मस्तक तशें नितळ, मस्तक तशें नितळ, नितळ तशें कमळ गो. दिसे दिसे देव तुजे रावूळ थळ, दिसे दिसे देव तुजे रावूळ थळ. अशें गायत नीम पांयाचे नाक्षी मेरेन पावसर उतरयतात. सगळ्यो विधी जावन आतां व्हंकल न्हवरो सव्यार पावतात. वस्तुऱ्यो उमेदीन सव्यार जावपी विधीक लेगीत होवयो गायतात. देवळाच्या भोंवतणी फुलल्यो ओवळीणी, देवळाच्या भोंवतणी फुलल्यो ओवळीणी. रामखुटीता कळयो, रामखुटीता कळयो, सीता घालिता माळयो, सीता घालिता माळयो. हाडगे सीते घालगे माळ, हाडगे सीते घालगे माळ, लग्ना वेळा. हाडगे सीते घालगे माळ, लग्ना वेळा. व्हंकल न्हवऱ्याच्या गळ्यांत माळ पडल्या उपरांत सव्या वयली विधी सोंपता आनी व्हंकल पावणी न्हवऱ्याच्या माटवा दारांत उबी जाता. अस्तुऱ्यो होवयांनी तिका येवकार दितात. रुक्मीण पावली माटवा दारी, रुक्मीण पावली माटवा दारी. माटवांतलो मंटप पळोवन रुक्मीण संत जाली, माटवांतलो मंटप पळोवन रुक्मीण संत जाली. रुक्मीण पावली माटवा दारी, रुक्मीण पावली माटवा दारी. आतां व्हंकल लामण दिवो घेवन लक्ष्मीच्या रुपांत घरांत भितर सरता. तशेंच अस्तुऱ्यो लग्नाच्यो फुडल्यो विधी करतात. तिका नव्या संवसाराची वाट दाखयतात. कांजिणी हात घालगे रुक्मिणी, कांजिणी हात घालगे रुक्मिणी. कांजिणी मिळला 9 लक्ष हार, कांजिणी मिळला 9 लक्ष हार. तो सुने काढून दिला माय पाशी, तो सुने काढून दिला माय पाशी. तो सुने काढून दिला मावा पाशी, तो सुने काढून दिला
मावा पाशी. कडेमुडें, कांजीण, सोपे मारप, भाणस, तुळशीक उदक ह्यो विधी फकत विधीच न्हय तर अस्तुरेचेर जावपी संस्कार. हांगा व्हंकलेची पारखणी जाता. चाखोर आनी खेळ गायन हे त्या काळांत मनोरंजना खातीर करप जातालें. कारण त्या काळार आतांचे भशेन आधुनीक काळान जशे टीव्ही आसतात तशें आसनाशिल्लें. रातभर हो खेळ चलतालो आनी तेकाच लागून ह्यो विधी चलत रावल्यो. ह्यो विधी सैमाक मनीस जिणेक एकठांय हाडटात. सगळो समाज एकठांय करतात. एका लग्नाकच सगळे समाजाचे लोक एकठांय येवन ह्यो विधी करतात आनी खूब उमेदीन ही विधी पुराय जाता. अस्तुऱ्याचो हातूंत चड वांटो आसता. कारण अस्तुऱ्यो लग्नाच्या सुरवातेक मेरेन ते शेवट मेरेन धडपडटात, कश्टतात. आपले घरचे संवसाराचें सगळें काम करून लेगीत ह्या लग्न कार्याक आपलो आदार दितात आनी तेंय बी उमेदीन. कारण एक लग्न कार्य म्हणल्यार अस्तुरी पुरायपणान स्वताक तातूंत ओतता. लग्नगिताच्या माध्यमांतल्यान ती स्वताकूच व्यक्त करता. सगळी रिती परंपरा ह्या विधींतल्यान तुमकां दिश्टी पडटा. आपले संस्कार लेगीत ती ह्या विधींतल्यान ह्या होवयांतल्यान तिगोवन दवरता. लग्नाक गावपाची दर एक होवी ही भावनीक विचारांत गुंथिल्ल्या सैम, समाज, देवाचेर आशिल्लो विश्वास, नातें हाचो एक धागो अशें म्हणप भोव गरजेचें. आनी तो धागो जोडून दवरपाचें काम अस्तुरी मनापासून तळमळीन करता. ते होवयाचें गायतना स्पश्ट दिसून येता आनी तें आमी विसरपूय शक्य ना. आतांचे पिळगेन ही लग्नगितां सांबाळून दवरपाची खूबच गरज आसा. कारण आतांची पिळगी चडशी आधुनीक काळा वटेन वळटा. तांकां सगळें नवें जाय पडटा. पूण आमचीं मुळां, आमचें दायज, आमची ही माती सांबाळून दवरप हें आमचे पिळगेचें काम आनी हे पिळगेन तें फुडें व्हरपाक जाय. म्हज्या ह्या अभ्यासांतल्यान हांव तुमकां हें सांगपाकूय सोदतां. मनीस हो आपल्या मुळा कडेन घट्ट रावलो जाल्यारूच ताची फुडाराक उदरगत जाता. आनी आमी ह्यो होवयो, ही परंपरा, हें दायज, ही लोकसंस्कृती सांबाळून दवरल्यार आयच्या पिळगेक ती खूबच बऱ्याक पडटली. आनी नवे पिळगेन हें दायज फुडें व्हरून आमच्या इतिहासाक एक नांव मेळोवचें पडटलें. धन्यवाद.